कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मडगांवां आखे तळेबांद वाड्याचेर श्री साई मंदिराचो 25वो वर्धापन दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो। तळेबांद वाड्यार रामाचे, विठ्ठलाचे आणि साईबाबाचे अशे 3 मंदिरां आशिल्ल्या कारणात तळेबांदार रावपी लोक पुण्यवान आसात अशे आमदार दिगंबर कामतीन उलोवप केले। श्री साई मंदिराच्या रौप्य महोत्सवाचे औचित्य साधून साई मुर्तीक सिंहासन अर्पण केल्ल्याचे दिगंबर कामतीन सांगले। 1 एप्रिल सावन धार्मिक विधी सयत वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केला। तशेंच आनीक 4 मुर्त्यांची स्थापना करपा विशीं आमदार दिगंबर कामतीन सांगले। अत्यंत या काळात मंदिर स्थापन करून कंटिन्युअस चलोवप हे खूप कठीण काम आसा। अशा काळात महेश राजाध्यक्ष आणि आबाजी पणशीकर आबाजी पणशीकर हाजो पयलीं सुद्दां वेगवेगळे कडेन देवळां साईबाबाची स्थापन करपा खातीर एक सामको लोकांक प्रवृत्त करपी असो म्हणटो आबाजी पणशीकर ताच्या सहकार्यान ताचे बरोबर ते खारेबांदार साईचे ल्हानशे स्वरुपांत पुजा जाताली, आरत्यो जाताल्यो। मागीर ते बाटा कडेन स्टेशन रोडाचेर खंय जावपाक ताणें सांगलो तो म्हजो मांव मोहनदास गांवकर हो त्या वेळार पसून तांचो ट्रस्टी तांचो भक्त आशिल्लो आनी आज मागीर तें मंदीर हांगा हाडलें। म्हाका अजुनूय याद जाता की काकोडकार बी जेन्ना सुरवातेक म्हाका मेळपाक येयले तेन्ना ह्या एरियेक मातशें वातावरण वेगळें आशिल्लें। जाल्यार मंदीर कित्याक जाय हाचे एक वेगळो प्रश्न उपस्थित आमकां 2-3 त्या वेळाचेर मिटिंगे घेवच्यो पडल्यो लोकां कडेन, जनरल लोकां कडेन, प्रभाग सगळे ते बसून आनी तांकां आमी सांगलें की एक मंदीर वाड्यार जावप वाडो पूर्णपणे चेंज जाता आनी ताजें पुण्य हें सगळ्या भक्तांक मेळटा। आज सुदैवान ह्या वाड्याचेर 3 मंदिरां आसात। हांगा साईबाबा आसा, हांगा राम आसा आनी हांगा विठ्ठलय आसा। ही 3 मंदिरां गोंयांत सगळ्यांत पुण्यवान वाडो आनी पुण्यवान लोक खंय रावता जर अशे प्रश्न विचारत जाल्यार उत्तर येतलें तळेबांदाच्या ह्या सुंदर परिसरांत। हें तुमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक आनी म्हणूनच हांव ह्या प्रसंगाचेर आज 25 वर्सां पूर्ण जातात बाब साईच्यान फुडाकार घेवन हो कार्यक्रम घडोवन हाडला। आज हांगा मुर्ती प्रतिश्ठापनेचो रौप्य महोत्सव सोहळ्याच्या नांवान ताणें कार्यक्रम घडयला। आज आमी सिंहासनाचें अर्पण केलां, लोकार्पण केलां म्हटल्यार आतां 1 एप्रिलाच्यान डेली हांगा वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसात। 1 एप्रिलाक आमचे सकाळ यजमान आसात उल्हास गोयेंकार, तांच्या हातांतल्यान साई पाद्यपुजा जातली। रातची 8:30 वाजता आरती, मागीर महाप्रसाद। बुधवाराक 2 एप्रिलाक तशेंच त्या दिसा कार्यक्रमाक आसा 8:30 रातचे रोहन खंवटे आनी गोविंद गावडे हे दोगी जाण। त्याय दिसा विष्णू 4 मुर्तीच्यो स्थापना म्हणजे नरसिंह सरस्वती ते आमी नरसोबावाडीक वतात सगळे थंय दत्त महाराजाचे श्रीपाद श्रीवल्लभ म्हणजे उरवपूर गजानन महाराज हांगा शेगांव आनी स्वामी समर्थ अक्कलकोट हांचे 4 मुर्तीची स्थापना। आनी त्याय दिसा कार्यक्रम योगी यांचा राजा साईश्वर हे महानाट्य त्या दिसा दवरिल्लें आसा। हें मंदीर तळेबांदा वयलें मंदीर गोंय भितर एक बरें साईबाबाचें अत्यंत जागृत मंदीर देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध जातलें। ताचो फायदो सगळ्या गोंयकारांक जातलो अशी हांव आस्त बाळगितां आनी तुमकां सगळ्यांत मोठ्या संख्येन तुमी हांगा जमल्यात सकाळ फुडें तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं। भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।